Sorvesvora ekliasteva Sasna no mantuka Sorvesvora ekliasteva Sasna no mantuka Tu movordo Tu podvegar Tu chimoina Sopleak falta Tu movordo Tu podvegar Tu chimoina Sopleak falta Sorvesvora ekliasteva Sasna no mantuka Sorvesvora ekliasteva Sasna no mantuka मोगाच्या बाबडीनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यानो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आयज आमचे पिरगोजेन आमी 2021 ते 2022 दोतोनीच्या वर्साचो शेवटाचो आयतार पाळटा. कोविड-19 पिडेक लागून गेल्या वर्साक आनी ह्याय वर्साक सदांची पोरी आमच्या भुरग्यांक आयतारच्या आयताराक दोतोरींक येवंक मेळूंक ना. पूण व्हड उर्बेन आमच्या भुरग्यांनी पादविगार तशेंच पातपूर डिकन आनी देव संदेशकाराच्या फुडारीपणा खाल जायत्या कार्यावळींनी उर्बेन वांटो घेतलो. देवाक आर्गां. आमचेशी राव हो गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय मनान दवरून हो वावर सगळे जबाबदारेन आमी फुडें व्हेलो. जेजू वेगवेगळे तरेन लोकांक शिकोवण आनी आकारणी दितालो. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तुजे सवे आकारूंक येवंक आमचेशी राव सोम्या. जेजू आमचो पयलो आनी एकलोच गुरू. जेजूची तशेंच आमच्या धर्माची वळख घेवप केन्नाच खबर जावची ना. जेजूची शिकवण घेवन जियेतलो मनीस ताचे सारको जावंक जाता. पवित्र पुस्तकान आनी संस्कारांनी आमकां जेजूच्या जिविताचें भांडार मेळटा. तर आमच्या भुरग्यांनी जेजूची पूर्ण वळख घेवन जेजूच्या मोगान वाडूंक जेजू सवे आकारूंक येवंक ताचे भाशेन तीं जावंक तांकां सगल्यांक बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी खिरीत आपुरबायेच्या भुरग्यानो आयज आमी आमचे फिरगोजेंत आमी दोतोनीचो दीस मनयता. आनी जशी परी आमचे भयणीन आमचे कातिकिस्तान आतां सामको उगडास केला. ह्या वर्सभर आमी खिरीत भाशेन ह्या वर्साचो गवळीक विशय आनी त्याच बरोबर दोतोनीचो विशय आमचे शिराव हाचेर आमचो नियाळ आमी करून आमी जेजूक आमचे सवे रावोंक जेजू आमच्या सांगात रावोंक आनी जेजू बरोबर चलोवंक आमी वावुरल्या. तर खिरीत भाशेन देवान आमकां फावो केल्ल्या सगळ्या बेसांवां खातीर ह्या वर्सांत आमकां फावो केल्ल्या देण्या खातीर आमकां बरी भलायकेन सांबाळलेले पासत आनी अदी करून आमकां मेळ्ळोले भावार्थाचे आकारणे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी तो सोमी सदांकाल आमच्या सांगाता आसूं ताच्याच आसन्यान एके भाशेन आमची काळजां उर्बेन भरून ते जेजूक गोवायकी दिवचे ओत्रेक आमच्या जिवितान आमी सांबाळून ते पाडूंक आमकां जेजूचो आदार ह्या मिसांत मागून घेवया.
आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा Somia kakutkor, somia kakutkor, Krista kakutkor, Krista kakutkor, somia Mój madera, utsorgialisha dita charista, sonsari, sorvestvara deva, sorgicharaya, sorvoveda deva, deva baba, amituka namaskar kota, amituka dinva. Somia Jesu Christa, Papa Eklia Sputa, Somia Deva, Deva Chesheli, Tu Sausarache, Abdadai, Amchikaku, Kakutkon, Tu Papa Chausya Boslai, Sonsari, Kidak povitratmia sagati, Deva Bapa Shemoi men Jesu Christa, Eklos tu povit, Eklos tu ishvur, Eklos tu pormeshvur, Moi madeva, Shadita Chaista Sonsari. Amen. Prartuya. Deva amच्या बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळी पोरमणी चलून तुजी शांती आमकां फावो जावू. आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. कुमराच्या आयदोन बाटयेन घालून कोसाक लायात. तशेंच
मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां व्हरपी झाडाची कामायस्की कळू येता. तशेंच मनशाच्या उतरां व्हरपी ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वखाणू नाका, कित्याक हीच ताची परिक्षा. नीत सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली, आनी एक दोबाचीक आंगोस्त्र कशें तूं ती न्हेसतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किनोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. बो वर्त्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वस्तलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगण्यांत असले मनीस माडटले. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. म्हातारे पिरायेक लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोखतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोट ताका ना. तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. बागेवंत पावलून बरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, विनाशी ते अविनाशी जातोच, आनी हें जें मोरता तें अमोर जातोच. बरयलेलें आसा तें उतर घडोवन येतलें. मोरनाचो भस्म जावन जोयत आयलें. ए मोरना, तुजें जोयत खंय? ए मोरना, तुजें कूंच खंय? तर मोरनाचें कूंच पातोक आनी पातकाचें बोळ सोमूत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जोयत दितल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटोच भोव मोगाळ भावा भयणीनो, सदांच स्थिर आनी गोड रावात. थार घेनासतना सोम्याची सेवा करात, कित्याक सोम्याची सेवा करून तुमी निर्फोल वावर करची नात म्हूण तुमी बरी जाणत. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. जिकजिकतल्या तारा पोरी पृथ्वेर तुमी परजोल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उथरतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय?
आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणू येत आरे बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. बरें झाड वायट फळ दितशें ना न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरीची आंजिरां आनी सोरांड्याच्यो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तेल्या काळजांतलें तोंड उलयता. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो आयज आमी दोतोनीचो दीस सुमरुमता तेन्ना खरेच भाशेन आयच्या वाचपांतल्यानूच आयज आमचो नियाळ आमी करुया. आनी हो नियाळ करूंक हांव आयज एका झाडाचो रेप्लिका तुमचे मुखार दवरता. आयज तुमी वाचपांनी आयकलां झाडांची खबर आयकल्या. सो टुडे फॉर आर रिफ्लेक्शन वी शॅल make use of this replica of a tree. I request to altar servers just come to hold. Bring it here. Just help to hold the tree on both the sides. Okay. तुम्ही झाडां पळयल्यांत न्हय? तुम्ही झाडां पळयल्यांत. आमच्या गोंयांत जायते भासाचीं झाडां आसात. सांगशात पळया कसलीं कसलीं झाडां आसात तीं? वॉट कायंड ऑफ ट्रीज देर आर? ओके, बनाना, चिकू, देन mango tree, banyan tree, apple tree in Goa? Okay, maybe, I don't know. In Goa I'm saying. Cashew tree, these days cashews jata no? Kaju zatele ata. Okay. So there are different kinds of trees, some trees which are ornamental trees, some trees which bear fruits. So today we will try to reflect more on the trees that bear fruits. Kiragachi vaspa, for example, ile vaspa mi aikola, no? We know a tree by its fruits. शिववर्तमानान जेजू आमकां कितें सांगता? बरें झाड बरीं फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. बरो मनीस आपल्या काळजांतलें बऱ्या भांडारांतलें बरें दिता, दाखयता. वायट मनीस आपल्या काळजांतलें वायट भांडारांतलें वायट दाखयता. सो अ ट्री इज नोन बाय द फ्रूट इट बेर्स. A tree is known by the fruit it bears. Okay. Now, you know, we can compare the tree to the growth of a tree to the growth of our faith. आमी ह्या दोतोनीचे वरोस आयज पाळटा तेन्ना in a very special way we thank God for the gift of our faith. All of us were like a tiny seed when we were born. आमकां बावतीम दिल्या उपरांत आमकां हें बाबार्थाचें देणें मेळ्ळें. आनी मागीर आस्ते आस्ते आमी वाडटा ते भाशेन आमी बाबार्थान वाडल्या. वी हॅव ग्रोन इन आवर फेथ, नो? लायक अ स्मॉल प्लांट, इट ग्रोज इट बिकम्स अ बिग ट्री. हेच भाशेन बाबार्थाची वाड. A growth of faith is like this. And this faith is nurtured in different ways. In our homes, आमची आवय बापूय is an encounter with Jesus. Faith आमी सदांच सांगत आयल्या, it is a growth in the love of Jesus. जेजूच्या मोगान वाडटा हांव, जेजूचे इश्टागोतीन वाडटा हांव. आनी ह्या वर्साचो विशय आमकां उडास कोत्ता कितें? आमचेशी राव. Why those disciples on the road to Emmaus
told Jesus to stay with them because they felt something nice when Jesus was explaining the scriptures to them. And so they felt that Jesus should be with them and they should be with Jesus. So that आमचोय अणभव असलोच जावंक जाय. With this experience of Jesus, we must feel to be close to Jesus. We must feel that we have to live with Jesus and Jesus is to live with us. हो जावंक जाय शेवट आमच्या दोतोनीचो, आमच्या भावार्थाची आकारणीचो. तर म्हाका अशें दिसता न्हू, असल्या आमी अणभवांत आमी कितें आसताले, no doubt this year, perhaps for the last 2 years we have not been having physical classes as such, but we have been having so many other things, activities through which we have been nurtured in our faith. आमच्या भावार्थान आमी वाडल्या, आमच्या भावार्थाची गिरेस्तकाय आमी आपणायल्या आनी आतां कितें आतां आमची कितें गरज म्हणल्यार ह्या झाडा भाशेन आमी फुलां फळां दिवंक जाय. We have to bear fruits. न्हय खोडू पूण गोड. आमी जेन्ना एका आंब्याक आमी आंब्याचें झाड आमी म्हणटा, त्या आंब्याच्यो आंबाड्यो गोड वो आंबट. एका काजीच्या झाडाक आमी म्हणटा, ते काजीची काजू गोड वो दिखाय. So according to the fruits we realize or we point to that tree that it is good or not good. No? आमचे फळांचेर आमी एके भाशेन झाड पारखिता. And that is what our faith, आमच्या कोरण्या वरवीं, आमच्या फळां वरवीं आमी बरीं वो वायट तें आमी दाखयता. तर भाव भयणीनो, म्हाका अशें दिसता न्हू, ह्या वर्सा आमी जायत्यो वस्तू आमी शिकल्या, जायते एक्टिविटीज आमी केल्या, तातूंतल्यान आमी भावार्थान वाडल्या आनी त्याच बरोबर दुसऱ्या शिगुणांनी आमी वाडल्या. सो ह्या झाडाचेर आमी पळयता, हांगा आसात फुलां फळां, एक नेस्ट आसा, ओके, झाडाक पानां आसात. I would like one of you to just pick up one fruit from this tree. Anyone? Okay, remove it. Now, turn it back side, open this paper and read what is there loudly for everybody. Don't know how to read, any big child can come. Anybody? One who can read. Come. Okay, she will read for you. Okay, she has picked up one fruit and at the back of the fruit there is something that is written. Aldona is a land of natural scenic beauty, and we were able to capture some of this beauty through our cameras. We were rewarded for our efforts with tokens and certificates. Okay, so this was an activity that we had, Capture Aldona Photography Contest. So in this, the person says, I was able to appreciate the beauty of Aldona through this photography contest. I was able to capture some of the beauty of this place through my camera. Okay, so that is what this child has learned through this activity, Capture Aldona Photography Contest. I would like to have another child to pick up another fruit, maybe a little bigger one. Okay, pick up the fruit, open the paper and read what is there. Life representation. Christmas evokes sentiments of joy, peace, hope and goodwill. We as a family came together to put up a life crib within the confines of our home, and it was a beautiful experience to share with others the joyful tidings of the birth of Jesus. Okay, so this was another activity we had, live pre-presentation. So the child says it helped, this activity brought our family members together and we could share the joy of Christmas with others. So
this was another activity that helped us to grow in our faith. Okay, one more. Come forward. Come. Pick up any fruit. Okay. Now see what is there. You can read. Beautiful prayers from beautiful souls. Bless each other of them with your wisdom and grace, O Lord. A well wiser. Thank you for giving me the opportunity to write down my prayer and reflection it in a lamp onto my feet. It was a memorable experience because it brought me closer to Jesus, a catechism child. Okay. So one of the catechism children has written this: thank you for giving me the opportunity to write down my prayers and reflection in lamp unto my feet. Moja Paulangu's word. It was a memorable experience because it brought me closer to Jesus. So this was one of the beautiful activities we had throughout this year, wherein children wrote beautiful prayers, and that helped them to grow in their faith, to grow in the love of Jesus, to know more and more about the Word of God. Okay, so this was another activity that helped us to grow in our faith. One more child. Okay. The day that we were exhibition on Saint Thomas the Apostle, the day that we were all praying and waiting for finally dawn on 2nd January 2022, the concluding day of the 425-year celebration of our Church of St. Thomas. There was a variety of stalls depicting different topics related to St. Thomas the Apostle. We enjoyed the one-day exhibition and learned a lot about patron saint and the faith journey of our church. So this was another activity, the exhibition on Saint Thomas the Apostle on 2nd of January, where the child says, we enjoyed the one-day exhibition and learned a lot about our patron saint and the faith journey of our church. So this also exhibition helped us to grow in our faith, in the knowledge of our faith. Okay, next. Annual Sports Day. After being physically away from friends and companions due to the ongoing pandemic, it was a happy evening to play, interact and enjoy with our friends and witness the young and not so young displaying their sporting skills in a sporting spirit. Okay, so this was another activity we had, Annual Sports Day, wherein the child says it was a happy evening to play, interact and enjoy with our friends, which we could not meet because of the pandemic, and witness to the young and not so young displaying their sporting skills in a sporting spirit. So this also activity helped us to interact with one another, to grow in our faith with one another as a community. Next.
occasion of India 75th Independence Day. This activity instilled in us feelings of patriotism and fill our hearts with a greater love for other mother and for its rich and diverse heritage. Okay, see, this was another activity on the 15th of August. We celebrated 75th Independence Day, and on that occasion we had the activity Mahan Amcho Des, wherein we participated in patriotic song, patriotic dance, patriotic poetry and all that. No? So the child says, it instilled in us feelings of patriotism and filled our hearts with a greater love for our motherland and for its rich and diverse heritage. So this also activities has helped us to grow in our love of our motherland. Next. Another 4 apples are left. The Sacrament of Confirmation, celebrated on 14 November 2021, was a faith-filled event that helped enrich the faith of our 64 confirmants and bring them one step closer to God. Being sealed with the gift of the Holy Spirit, our youngsters embarked a new journey of being Spirit-filled witness of Jesus in the church and society. Okay, so we had the sacrament of confirmation on the 14th of November, where 64 of our youngsters received confirmation, and they were filled with the Holy Spirit to bear witness to Jesus, to their faith in the society, in the church. And so this activity also was a blessing for our church, for all of us, so that we were also filled with the Spirit of Jesus to give witness to our faith. So this also helped us to grow in our faith. Next. Creative Couple Competition Contest. The activity provided me with an opportunity to use my creativity to make a crown using eco-friendly material. Okay, so we had on the 24th of June we had the Creative Couple Contest. So in this activity, a lot of our children participated and helped them to use their creative talent to make nice crowns or couples using eco-friendly materials. So this also was a nice activity that helped us to grow in our faith, to appreciate our creative talents and gifts. 2 children who are a little taller, because the fruits are on top. Either we'll have to bring a ladder. Another body adung kottili. Come. Those who are using book 6. Pick up one fruit. Novena and Feast of Nativity of Mother Mary. We enthusiastically took part in the online and offline activities lined up during the Novena and Feast of our Blessed Mother. These helped to bring out our latent talents while increasing our love and devotion to Mother Mary. Besides being grateful to God for the gift of our early earthly mothers. Okay, so thank you. So this was another activity, Rory. It was a novena in the feast of our Blessed Mother during the month of September, wherein every day we had different activities related to Mary.
This activity, as the child says, helped us to bring out our talents and increase our love for our Blessed Mother, as well as on the 8th of September, we also celebrate Mother's Day to also express our gratitude and love towards our mothers. So this was another activity that helped us in our faith journey. Okay, and the last fruit. There were many other activities, but I chose 10 of these different activities. Come. Come forward. Everybody is glued to their seats. Last fruit. At the end of this catechetical year, you shouldn't feel timid or shy. You must come forward. Okay. Receiving Jesus in our hearts for the very first time was a special and beautiful experience. We were filled with joy and felt blessed, and we want to be a blessing to others in Jesus. Okay, so this was one sentiment that was expressed by one of the first Holy Communion children, which we had on the 9th of January. Receiving Jesus in our hearts for the very first time was a special and beautiful experience. We were filled with joy and felt blessed, and we want to be a blessing to others in Jesus. So, my dear friends, during this year we have learnt a lot. We have grown in our faith, and now we are called to bear fruits, good fruits in our lives. We have grown in our relationship with our love relationship with Jesus. We become friends in Jesus, for Jesus. So now it is our mission now to proclaim Jesus to others, to tell the joy of our encounter with Jesus to others, to bear fruits in our lives, just as this tree bear fruits. So in our lives also we are called to bear fruits in our lives. आमच्या भावार्थान आमी वाडल्या आतां भावार्थाची फळां आमच्या जिवितान आमी दाखोवड करूंक जाय. तर आयज मागुया जेजू लागीं जे कितें आमी ह्या वर्सा अणभवलां, जेजूचो मोग आमी अणभवला, जेजूची इश्टागत आमी अणभवल्या, वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं ही आमी दुसऱ्यांक शेअर करूंक, दुसऱ्यांक आमी गवाय दिवंक आनी हेंच जेजू लागीं मागुया. स्टे विथ अस लॉर्ड. आमच्या सांगाता राव, आमच्या जिविताची आकारणी करूंक आमच्या सांगाता राव, आनी आमी तुजे गवाय जावंक आमकां तुज्या उर्बेन आनी कृपेन भर म्हूण मागुया. And now we will give you small cards, okay? Small cards that you can take and you can use them throughout this year. On that card is a beautiful words, okay? And the words are like this. I am a friend of Jesus. Would you like to be one? I am a friend of Jesus. Would you like to be one? So this is a message that you need to give to others. We are all friends of Jesus. We have grown in our love of Jesus. And now we are called to make others friends of Jesus. And on the back side we have the whole year's calendar. So you can remember this every day of this year 2022. देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या भावार्थाक नवी दिशा उर्बा मेळ्ळ्या. तर अस भावार्थान आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवाक, सपविदार बापाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीचेर उस्नाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो
आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिगिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत आमीन. हें दोतोनीचें वर्स आसलें आमकां देवाचें व्हड देणें. ह्या वर्सांत आमची बाबार्थाची आकारणी आमी घेतलेली आसा. ही आकारणी आमी चालूच दवरूंक जेजूक आमचें मोदें राव म्हूण आमी हे वेळार आमची थोडी आमची मागणी ताचे मुखार घालून मागुया. आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक आनी मोटवाची आपल्या आपुणांतल्यान जेजूची शिकोवन पोरचेक दिताना भावार्थाचे दिशेन ते वावरून आनी आपले पोरचेची आत्मीक वाड जावं तांणी फावो ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमचे राजकी फुडारी विचणुके वेळार आपल्या भाशणांतल्यान पोरचेक जायते भासायतात आनी उतर दितात. दिल्ल्या उतराक तांणी विस्वाशी रावून आनी हे वरवीं पोरचेची आनी समाजाची सेवा करूंक सदांच तांचें मन आसूं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दर एका आवय बापायन आपल्या लग्ना दिसा भुरग्यांक बाबार्थान वाडोवपाची भास देवाक दिल्ली. ताजो उगडास मनांत हाडून जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या धिरान जियो तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देव संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी आपल्या आपोवणे मोगान आनी सेवेच्या मनान जियो आपल्या हाताखाल आसलोल्या भुरग्यांक शिक्षणीक तशेंच भावार्थी जिवितान वाडोवन समाजाचे बरे नागरीक जावन तांकां फावो आसलेली शिकोवन दिवंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोविड-19 परिस्थितीन आमच्या क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रान आमच्या भुरग्यांक ऑनलायन लेसन धाडून क्रिस्ती भावार्थान आकारूंक बारी वावुरल्यान केंद्रान वावुरतेल्यांक तशेंच केंद्रांक आपकुशेन आदार सहकार दितोल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी आपलो हो बरो वावर चालू दवरूंक मनाचो उसवाड तांकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सुर्गीचे मोगळ बापा ह्या दोतोनीच्या वर्सा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. ह्या दोतोनीच्या वर्सान आमी भावार्थान वाडले ते खातीर तुका आमी भाकाणटा. आमच्या भावार्थाची फळां आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान बऱ्या कोन्या वरवीं आमी दाखोड करूंक तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. संसाराक मोचा पेटू तुका सायबा
नाका जाल्यो इतल्यो साद्यो आनी व्हडल्यो ओगोणिता कश्यो मातयो तुझ्याच मोगाल बुदाकाळ्यो बाकी सोय मांदाक नेसल्यो तोच वेळ तुका कोता पडोय आनी आमचेर कागलो देवोय तुझ्याच मोगाल बुदाकाळ्यो बाकी सोय मांदाक नेसल्यो तोच वेळ तुका कोता पडोय आनी आमचेर कागलो देवोय मोशे बाबडीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सरपरवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपरविधान आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोन्नांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूड भोगूंक आमी बोरवांशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजेपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. Covid, 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 dolmaraco sorrisportu, sorgani sosal volia, tuja wojnowan, sorgi tylko zojzoj, sorgi Sorvesvara Shiravi Vedadaka Soy Sorgindaka Soy Sorgindaka Soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले अशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Somia Jesu ami hondo kata ani ekashit lebieta title lori tu boan Yesu ami tuje monor porgota. Papa Chiducha Monnaso ani पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनो आसता. आनी जेजूची कुड आनी रोगो सिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुवें इस्त्रागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन ह्या आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांची तांच्या आवय बापायची आमच्या देव संदेशकारांची तुजे काकलूत कर आनी तांची सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आमी सगळ्यांनी आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमच्या बाबार्थाचो पोर जोड आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आंखवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. एक झाड आपल्या फळां वरवीं दाखोड कोत्ता तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी बरीं फळां दिवन आमी क्रिस्ताची फाटलावदारां जेजूची आमी शीस जेजूची आमी गोवाय म्हूण आमी दाखोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर जाल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रोगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर सुट्टी आनी खास सडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद दी. आमच्या जिवितान आमच्या बाबार्थाची फळां दाखोड करूंक आमच्या काळजांनी येवन आमकां कृपा आनी बोळ दितलो जेजू पडे आसा. इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसाव सुभागी. सुम्या तेन म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांनी शोकपतना गायन करूया. D8, page 51. D8, page 51. Dolog Jezu, mogalutan, kitlo mobalis namson. Amche soshi, disrat rauta, amka samad soloitan. Tashe bogor, erkor asa, subur priti kotolo. Jesus somia, sasonta mokotolia, matau saiba, tu sokar, tu kakoda namaskar, zatu amso, sasna sasna, jiri zatu skamaru. Dulog Jesu, mogaluda, kitlo mobalis namso. Amche soshi, disrat rauta, amka sambat soloita. Tachi bogor, yerkon asa, subun priti kotolo.
प्रार्थुया. काकुसर देवा सोडून दितले देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गा तुज्या सासणाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक विसय सुमाना देपोरी सोमारा दीस 8 वरांचेर रोसी संताना डिसुजा किरणी किटला पयले वर्साचें मीस. मंगळारा दीस 8 वरांचेर मारिया एलेना बोर्जीस नायकावाडो इस 3ऱ्या वर्साचें मीस. ब्रेस्तारा दीस 8 वरांचेर रॉकी डिमेलो कोरजिये म्हयन्याचें मीस. शुक्रारा दीस 8 वरांचेर जुआं कारिदार नाजारियो लॉरेन्सो रानोय म्हयन्याचें मीस. आनी सोनवारा दीस 8 वरांचेर एस्कोलास्तिका डाये सिगुनवाडो कोरजिये 3ऱ्या वर्साचें मीस. मोगाडिस्तानो आयज आमचे फिरगोचेन आमी दोतोनीचो दीस मनयता. आतां ह्या मिसा उपरांत सगळीं आमची भुरगीं भायर इगोर्जे भायर एक ग्रूप फोटोग्राफ करूंक एकठांय जातलीं. आयज सांजे वर्साभरीची कार्यावळ सुरू जातली सांजेच्या 4 वरांचेर पॅरीस सेंटरांत. हे कार्यावळीक केरीत भाशेन चीफ गेस्ट आसतलो फादर रोमियो गुदिनो, आमच्या दोतोनीच्या केंद्राचो वडील. तर सगळ्यांनी ह्या समारंभाक येवच्याक तुमकां सगळ्यांक दोतोनीच्या संस्थेच्या नांवान आमचें माय मोगाचें आमंत्रण. येता तो बुधवार जावन आसा गोब्राचो बुधवार एश वेनिसडे. ह्या दिसा आमचे कुडीर गोब्राची कुणां घेवन पिराशीत काळान आमी भितर सरता. त्या दिसा इगोर्जेन 3 मिसां आसतलीं. सकाळीं 7 मांडवळ नायकावाडो वेस्ट, 8 वरांचेर मांडवळ पानारी आनी सांजे 5 वाजता मांडवळ सोडो. हो दीस जिन्सवार आनी उपास करून पिराशिताच्या मनान तो आमी सारुया. आनी कितें भाशेन आमच्या पाप साहेबान तशेंच आमच्या बिसू साहेबान उलो मारला, हो दीस ह्या दिसा आमचे मागणें, आमचे सॅक्रिफीस, आमचो उपास संवसाराची शांती पासत अदी करून रशिया आनी युक्रेन ह्या देशा मदें झूज चलता ते बेगीच नपयत जावंक आमचे सॅक्रिफीस त्या दिसा आमी भेटोवया. येता तो शुक्रार पिराशीत काळांतलो पयलो शुक्रार. त्या दिसा सांजे 5 वाजता इगोर्जेन क्रुसाची वाट आसतली आनी उपरांत मीस येतलें. ह्या क्रुसाची वाटेची मांडवळ युकरिस्टीक मिनिस्टर्स करतलीं. फुडल्या सोनवार आयतारा दीस म्हणजे मार्साची 5 वेर आनी 6 वेर मिसांची मांडवळ हे पोरीं जातली. सोनवार सांजे 5:30 वाजता सकयलो सांतरशीट, आयतारा दीस 6:30 वाजता उदय, 7:30 वाजता पॅरीस पास्टरल कावन्सिल, 8:30 वाजता दोतोनीचीं भुरगीं आनी 9:45 वाजता इंग्लीश भाशेन. सांजे 5 वरांचेर पयलो सांतोस पासूस ताची मांडवळ कोत्तलीन वयलो सांतरशीट. फुडल्या आयतारा दीस गवळीक फिरगो सभेची जमात जातली सांजेच्या 6:30 वाजता पॅरीस सेंटरान. कोरेस्मान आयताराचे सांतोस पासूस जातात ते कोणूय भेटोवंक सोदता जाल्यार इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन भेटोवचें. येता तो आयतार म्हणजे मार्साची 6 जावन आसा पिराशीत काळाचो पयलो आयतार. त्या दिसा बाबार्थाची यात्रा वो वॉकिंग पिलग्रिमेज आमी कोत्तले. फाटल्या वर्सा भाशेन अंदू वर्सा ही यात्रा 3 पावंड्यांचेर जातली. दिवसेजीच्या, फिरगोजेच्या आनी कुटुंबाच्या पावंड्यार. दिवसेजीच्या पावंड्यार म्हणजे सांकवाळे आदले इगोर्जे लागीं बाबार्थाची यात्रेन आमची फिरगोजेंतलीं 150 बाबार्थ्यांक वांटो घेवंक मेळटलो. इगोर्जेन 70 आनी 5, कोरजिये 25, कारोणा 25 आनी किटला 25. इगोर्जेन तावन सांकवाळे वचूंक सोदतात तांणी फाल्यां सोमार पासून इगोर्जेच्या ऑफिसान आपलीं नांवां दिवचीं. आयतारा दीस इगोर्जेच्या आंगणांत तावन बस सकाळच्या 2:30 वरांचेर सुट्टेली. उपरांत गोवाबेल्याच्या पेट्रोल पंपातावन ते सांकवाळे मेरेन यात्रेकारां चलोवन वेतलीं. फिरगोजेच्या पावंड्यार त्या दिसा मिसान वांटो घेतल्यांनी इगोर्जेक येताना आनी घरा येताना जाता जाल्यार मागण्यांच्या आनी पिराशिताच्या मनान चलोवन येवचें वेचें. उपरांत ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करून हो दीस सारचो. कुटुंबाच्या पावंड्यार तेर्साचें मागणें करून पवित्र पुस्तक वाचून जेजूच्या कोश्टांचेर आनी सांतांच्या जिविताचेर नियाळ करून एकामेकाची खबर घेवन सांगाती जेवण करून आनी पिराचिताचें मौन सांबाळून हो दीस सारचो. सा फ्रांसीस शावेराक आमच्या गोंयच्या साहेबाक सांत म्हूण परगट केल्यार
मार्साचे 12वेर 400 वर्सां बोत्तात. पवित्र सभेक आनी आम्हा सगल्यांक गोंयचो साहेब जावन आसा की देवाचें देणें आनी आशिर्वाद. आमच्या दिवसिजीच्या सगळ्या इगोर्जांनी मार्साचे 13वेर ह्या भावार्थाचे आनी इतिहासीक घडणेचो उगडास करून आनी देवाक आर्गां दिवन मिसांनी वांटो घेवया. फाटल्या आयतारा दीस कारितास गोवा हाची कॅन सर्वायव टीम कॅन्सर दुयेंसाक सांपडलेल्यांक मदत करूंक आमचो आदार मागूंक आयलोली. फिरगोसकारांनी उदारपणान दिल्ले देणगे पासत तांणी दिनवास आटयल्यात. एकठांय केल्लो दुडू 40,09,530 रुपया जाला. कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस ह्या देवसिजीच्या समाजीक खात्यान आपले पाठयल्ले चिटीन आमकां उगडास केला की आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विलेज पंचायत इलेक्शन्साच्या निमित्तान इलेक्टोरल रोलाचेर नांवां आसा जाल्यार एकाच घरांतल्या वांगड्यांची नांवां त्या वाड्यान सारकीं घातल्यान जाल्यार आनी विलेज पंचायत वॉर्ड्साचें डेलिमिटेशन सारकें केलां जाल्यार चवकशी करूंक सुचयलां. विलेज पंचायत आल्दोना 2021-2022 वर्साचे हावस आनी दुसरे टॅक्सीस मार्साचे 31वेर पर्यान पब्लिकान फारीक करचें म्हूण कळीत करूंक लायलां. आयच्या मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी कितें भाशेन आपले उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातळो आमी आवडेता आनी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमच्या जिवितान बरी फळां दाखोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाकान करूया. R10 पेज 179. R10 पेज 179. Jesu bashi ashe ave uloitana vavotana Jesu bashi ashe monam izmoji bratona Jesu bashi nauche ave disa kina Kantimon murtaci moja monaci tatana Jesu bashi ashe ave uloitana vavotana Jesu bashi ashe mona